पौर्णिमा भगवान बुद्धाच्या जीवनाशी निगडीत त्यांचा जन्म मृत्यू आणि गौतम बुद्ध जावपाची जी प्रक्रिया असा 3 गजालीकडे निगडीत अशी ही वैशाखातली पौर्णिमा जी असा ती भारतीय संस्कृतीन खूप महत्वाची असा. कारण त्या दिसा निरंजना नदीच्या काठाचेर भगवान शाक्य मुनी जो असा त्यांका परमोच्च ज्ञान प्राप्ती झाली आणि जीवनात जी 4 आर्य सत्य असा तिथून वासना हेच मनशाच्या सगळ्या दुःखाचे कारण हो जो साक्षात्कार असा तो त्यांका त्या दिसा झालो आणि त्याका लागून हो दीस जो असा तो पुराय देशान आणि भारतीय संस्कृतीन आणि जगभराच्या मानवी समाजाच्या इतिहासान त्याका बुद्ध पौर्णिमा अशी संज्ञा भिक्षुक आणि शेकड्यांनी वर्सां पयलीं हांगासर बौद्ध धर्माचे भिक्षू आसपाक जाय त्याचो दिश्टावो जो आसा तो दिवचलचे सुपुत्र शणै गोंयबाब हेंका जालो. कारण ते जेन्ना ह्या पांडवाच्या होरी ह्या नावान ओळखपी जाग्याचेर पावले त्याचे निरीक्षण केले त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी सांगले की ही पांडवांची होरी न्हू तर ही गौतम बुद्धाच्या जीवनाशी निगडीत त्यांच्या तत्वज्ञानाशी निगडीत ही गुंफा असा. आणि त्या संदर्भात कर्नाटकातल्या हिरेगुट्टी हांगासर जो ताम्रपट मेळ्ळलो असा त्या ताम्रपटान कोंकण मोर्यांचो जो ताम्रपट असा चंद्रवर्मन राजाचो उल्लेख आमकां मेळटा. आणि हो जो हिरेगुट्टी हांगासर जो ताम्रपट मेळ्ळा तेतून दीपक विषय आणि सुंदरिका ह्या 2 स्थळांचो उल्लेख जाता. आणि इतिहासकारांनी ही सुंदरिका म्हणजे आयची दिवचलची सुंदरपेठ असो उल्लेख केलेलो असा. आणि दीपक विषय हो दिवाळी बेट नसून दिवचल असा. कारण दीपक म्हणजेच दिवे आणि आयज येवपाक मेळटा म्हणजे तेचे वयल्यान स्पष्ट जाता की बौद्ध भिक्षू जे असले प्रवासी जे असले व्यापारी जे असले त्यांचे आगमन जे असा खांडोळा गावात जाताले आणि ते ह्या मार्गाचो सध्या अस्तित्वात जी वाट असा ती वाट वापरूनच ह्या गुंफेन येताले आणि थंयसर आपली जी बौद्ध परंपरेतली जी तत्वज्ञान असा त्या तत्वज्ञानाचे ते चिंतन हांगा करताले आसपाक जाय. ही गुंफा जी असा ही तिचे संरक्षण आणि संवर्धन जावप चड गरजेचं असा. गोंयान बौद्ध परंपरेची ही जी संचिता असा तेंची आयज रक्षण जावप तेंचे संवर्धन जावप हे चडांत चड गरजेचें असा. आमचे गोंय सरकारच्या पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याच्या एकंदर कायद्यानुसार आम्ही ही जी थळां आसा ही थळां तिचे रंगकाम करूंक शकना तिचेर आमी आमचे धर्माचे ध्वज लावंक शकना. नमस्कार. आज बुद्ध पौर्णिमा त्या निमित्तान गोंय राज्याचे प्रसिद्ध असे पर्यावरण तज्ञ समाज कार्यकर्ते आणि इतिहास तज्ञ असे म्हणू शकता असे राजेंद्र केरकर हेंच्यांनी लामगांव हांगासर आशिल्ले बुद्ध असे क्यू असे म्हटले वयता की हांगासर लामा म्हणजे बुद्ध जे विचाराचे जे शिष्य आशिल्ले तेंच्यांनी हांगासर स्थान केल्ले आणि हांगासर आपल्या प्रमाणे ते रावताले अशें म्हणून इतिहासान नमूद केल्लें गेलां. ह्याच इतिहासान हांगा परत येवचें कारण की परत एकदा की ही जी जागा जी आसा ती खंय ना खंय तरी आजकालच्या पिढी जी आहा तांकां खंय ना खंय तरी ज्ञान दिवपाक जाय की जे फाटले लोक जे आसले म्हणजे एक काळ आसलो तो काळान लोक कशे रावताले एक डोंगर पोगरून ते कशे एका प्रकारे आकृती तयार करताली हे सगळें ज्ञान आजच्या भुरग्यांक जाय. कित्याक इतिहास त्याच बरोबर संशोधन ह्यो सगळ्यो गजाली मिक्स जायत तांकां ह्यो फुडारपणां हाडले जाल्यार ह्यो गजाली दिसल्यो. ह्याच बाबतींत आमी मुद्दाम आज राजेंद्र केरकर सरांच्या बरोबर हांगा येयले त्यांच्या बद्दल ह्या केरळची म्हायती घेतली. ह्या गुफांत ज्यो गजाली ज्यो आहा त्यो खरंच आकर्शीत करच्यो आहा.
खंय ना खंय तरी राज्यस्तरीचेर पर्यटन स्थळाचेर ह्यो गजाली वचोंक जाय. कित्याक तर हे निसर्गरम्य आशिल्ले लामगांव गांवांसून आनी डिचोली शहराक लाभलेलो हो लामगांव गांव एक म्हणजे अप्रतिम असो झाडां आनी उरलेलो आनी नैसर्गीक दृश्टीन रावल्या ह्या हांगासर खंय ना तरी इतिहास आनी पर्यटन स्थळ जावं शकता अशी गजाली आहा. पण ह्याच बाबतीत खंय ना खंय तरी राज्य सरकारान दखल घेवची. हांगासर जी केव आहा तेजी विकृती बिगडपाची कोणी प्रयत्न करची न्ही, तेका विलुप्त करपाची कोणी प्रयत्न करूं न्ही, ह्या बद्दल दखल घेवपाक जाय. स्टुडंटा खातीर सुद्दां